नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया। हे पळय, हे धोडयारे आसा आनी हे धोडयारे न्ही मातशे पचपचीत कशे लागता, पण हांव आतां एक मिरसांग तयार करतले पळय लावपाक वयर। ती मिरसांग लायली जर हे धोडयारे आसा ते इतले टेस्टी भाजलेले लागता जाणा, आनी तुमी परत परत हाडून धोडयारेच खातली। आणि हे धोडयाऱ्यांक हांवें आतां मीठ लावन दवरला, म्हणजे सॉल्ट मातशें लावन दवरला आनी बरें एक वर हेका मीठ लावन दवरूंक जाय। आनी तशेंच आतां आमी हे वांटण करतली पळय तें सुद्दां तेका बरें एक वर लावन दवरूंक जाय, म्हणजे तेका तें मागीर मुरता बरें आनी टेस्ट बरी येता। आनी हे जे आतां धोडयारे आसा पळय ते हांव तुमकां डीप फ्राय करून दाखयतां। डीप फ्राय म्हणजे तेलान कायलेन आमी तेल घेवन खूब तातूंत हांव तुमकां हे फ्राय करून दाखयतां। आनी हाका लागून न्ही साहित्य कितें जाय भाजपा खातीर तें सांगता। हे वांटण करपाचें, ताका लागून लसूण जाय, आलें, मिरयाचो पावडर, हळद, लाल तिखट, कोथमिरीचो सुक्या पावडर अर्दो चमचो घेतला आनी हळद पाव चमचो, हे मिरयाचो पावडर पाव चमचो घेतला आनी हळद एक चमचो घेतला आनी लाल तिखट आसा ते आपल्या चवी प्रमाणे घेया आनी मिरसांगो हिरव्यो 2 घेतल्या आनी मीठ घेतला आनी आगळ घेतला एकूच चमचो पळय धाकटो। आनी ही आमटाण उदकान घालून दवरल्या, मागीर कशी लागतली पळय हेका तशी ती घालप। आतां हांव कितें करता, हे पयलीं वांटण करता। हे पळया, आतां हेका नुस्तेकाक हांवें धुले आनी नुस्तेकाक धुवन तेका आतां सगळें वांटण केल्लें पळय तें लायलें आनी आमटाण हे पळय इतली घेतली आनी इतली दवरली, म्हणजे बरोबर आमट आपल्याक कितलें जाय त्या प्रमाणे। आनी मसालो आतां हांवें वाटलेलो पळय तो पळय इतलो उरलो, बाकीचो हांवें सगळो लायलो आनी आतां हे हांव भाजतलें। भाजता आसतना मेन कितें जाणा इन्ग्रेडियंट तो तुमकां दाखयता हो पळय। आतां हें आसा तांदळाचें पीठ आनी हे तांदळाचें पीठ हांवें मिक्सरार घरान केलां आनी धाकणें आसता पळय मिक्सराचें ताका हे पळय अशें जाता, पीठ सारकें बारीक जाता पळय गिरणीर दळलेले भशेन। आनी हे आसा पळय तें मातशें पळय हांवें रवाळ कशें केलां पळय, हे पळय अशें, मोठोय कण उरूंक जायना नुस्तें भाजपाक। हाचेरूच डिपेंड आसा तें नुस्तें बरें लागता मागीर कुरकुरीत आनी बरें लागता सारकें। भुरगीं बीन आनी भरपूर खाता, 2 कुडके खावच्याक 4 खातलीं, इतलें बरें लागता। आतां आमी कितें करुया, हे आतां एक चमचो सुमार आमकां धाकण्यांक मेळ्ळें न्ही ते आमी हातून घालुया आनी हे मिक्स करुया। आनी तुमकां हातून मीठ जाय जर तुमी घातल्यार जाता, न घातल्यारूय जाता। आनी नुस्तें आसता भाजलें पळय की तुमकां तांबडेच दिसोंक जाय जर हातून न्ही मातशें तांबडें लाल तिखट घालपाचें आनी इल्लेशें मीठ घालून तें मिक्स करपाचें। पण हांवें हेका खूब वगत दवरला न्ही, आतां एक वर दवरला हेका सगळें लावन, ताका लागून हांव हातून चड कितें घालिना आनी तशेंच भाजता। हेका आतां तें लावया आनी भाजुया आनी भाजपा खातीर लागता तेल। हे पळया, आतां हे अशें एक कुडको काडपाचो आनी असो घालपाचो आनी दवरपाचो, हे पळय अशें लावपाचें आनी तेलान सोडपाचें। हे पळया, कायलेन आतां हांवें तेल दवरला गॅसीर, तें तापलें, आतां आमी तातूंत नुस्तें सोडुया। हे पळय, हे पळया, आतां हांवें नुस्तें परतिलें। हे पळया कितलें सुंदर दिसता पळया, पळयलें? आनी खावपाक जर इतलें रुचीक बरें जाता। हांव केन्ना अशें नुस्तें मुद्दाम तांदळाचें पीठ करता आनी भाजता भुरग्यांक लागून, आवय भुरगीं सारकीं आवडीन खाता। हे पळया, आता हे नुस्तें भाजून जाले ते आमी कायलेंच्यान आता
भायर काढून दवरुया. हे पळया, तुमकां आतां सर्व केला डीप फ्राय भाजलेले न्ही दोडयारे, आणि इतले टेस्टीक जाले हे जाणा. आमगेर जर आतां खावन सोंपयले आणि तुमकांय रूच येयली आसतली न्ही. आणि हांवें साहित्य घातला पळय तशें घालून तांदळाचें पीठ लावन बीन अशें मुद्दाम एक दीस भाजून पळया, आणि खाल्ल्या उपरांत म्हाका कॉमेंट्स करून सांगा कशें तुमकां कितले बरे लागले पळय ते. आणि अशें बरे मोठेच मातशे दोडयारे हाडा, बारीकूय उपकारता. आणि आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां खूब मनासून थँक्यू म्हणटा. आणि तुमी म्हाका सबस्क्रायब करता, म्हाका खूब तुमचो मोग आसा. कित्याक जाणा तुमी माया दाखयता म्हाजेर न्ही, ताका लागून. आणि अशीच माया तुमी म्हाजेर दवरीत रावा. आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आणि आतां तुमी पळयता न्ही व्हिडिओ, आतां पळयता आणि मागीर पळयता पळय, तांकां हांव आतांच म्हणटा खरेंच तुमचें देव बरें करूं आणि थँक्यू.